संजय बाब कितें जालां हांगासर इश्यू म्हाका सांगा. हांव गॅस्टासून आशव्यासून घेवन येतालो गॅस्टाक आमच्या हॉटेलांतले गॅस्टाक सोडलेले न्हू तांकां हाडून घेवन येतालो हांव. आनी हांगार एक गाडी एक रेंट कार हांगार टर्न मारी मदींच घातली तेणी मदींच घातल्यान ताका सांगलें कितें बाबा सायडीक ओड मारलो कसोच देवाना गाडीचो देवलो म्हणलो हम दिल्ली वाला पुलिस है हम कुछ भी कर सकता है इधर हम दिल्ली वाला है पुलिस दिल्ली का तुमको पहचानता है हमको कोणे म्हटलें येणे म्हटलें हो ड्रायव्हर ट्युरिस्टान दाखय ओके वो ड्राइवर म्हटले हम दिल्ली वाला है दिल्ली से पुलिस है हम लोग तुम कुछ नहीं कर सकता हम किधर भी घुमा सकता है किधर भी गाड़ी लगा सकता है आणि मदींच रावले गाडी ब्लॉक केलेली आणि पुलिसांक अर्ध्या वर जाले एक वर जाले फोन केला पुलीस पावना आणि 100 लागात ना फोन कितले ट्राय केले एक वर लागात ना फोन आणि हे आमकां धमकी दिवन आले आणि तो एकटो कोण म्हणा तो कुदर घ्या तुम्हाला दोस्त किधर घ्या तो एकटो म्हणालो माझो चोत आम्ही ओगी काढले पुलिसांक आम्ही फाटी 4-5 फाटी आपण आलेले हांगार ट्रॅफिक जॅम जाता ट्रॅफिक सगळे ब्लॉक जाता रोड हॉटेला हे आहा न्हू सगळे एकटेक पार्किंग ना आणि कशी गव्हर्मेंटान कशी हांकां परमिशनां दिली कित्याक लागून परमिशनां दिली अशे लोकांचे हाल जाता फाल्यां सकाळी अशें आमकां जालें टॅक्सीकारांक आणि गांवच्या लोकांक जर अशें जालें जाल्यार कोण जबाबदार हेका पॉयंट्स पासून हांगा येवन केन्ना पळयना हांगार भायले लोक येवन हांगा हे करता सगळे दिल्लीकारांची हॉटेलां जाल्या एकट्याक कोणाक पार्किंग ना सगळे रस्त्यार पार्किंग दवरता ट्रॅफिक पुलिसांक आमी एवरी इयर वर्साचे वर्स आमी तांकां आपयता ट्रॅफिक पुलीस म्हणटा तांकां आमकां कांय सांगूंक जायना म्हणटा आपूण कितें आमी कितें करूं ते हॉटेलकारांची पार्किंग तांकां सांगलें पार्किंग घेवन घेयना पार्किंग अशें सदीत लफडे जाता हे आणि हे आतां येवन भायसून येवन आमकां दादागिरी दाखयता आणि आमकां धमकी दिता दिल्लीचे पुलीस म्हणटा हो दिल्लीचे पुलीस म्हणटा आणि सगळे टायर्ड आहा सगळी चेडवां बायलां बी सगळी टायर्ड आहा आणि आमकां सांगता तुमकां दिल्ली में दिखाता है हम लोग दिल्ली पुलिस है एसपी को फोन मारता है सबको फोन मारता है दिखाता है ही गाडी पळय ही रेंटकार गाडी हो सांगता आमकां तुमकां दिखाता है ही गाडी हे पळय अशें जर आमकां हे अशें करूंक लागले दिल्लीसून घेवन जर अशें करूंक लागले आमकां टुरिस्ट आमकां जाय म्हणून आमी टुरिस्टांक सांबाळता आमी टुरिस्टांक आणि हे सांगता आमी गायी सोवता गोंयकार आमी गायी सोवना आमचे गोंयकार तोंडान केन्ना गायी नासता हे हो म्हणालो माधवचोच म्हणालो एकटो आमकां हा अशें गायी सोवता आमी पाशाच काडले आमकां हो पळय हो मनीस तो गायी सोवता तो इधर अभी सॉरी मागता तो सॉरी मागता हा ही गाडी घेवन तो मोदी सांगता आपूण दिल्ली पुलीस म्हणटा हो पळय हेका दाखय मातसो हो दिल्ली पुलीस सांगता आमकां हो पळय हेका दाखय गुरगुरून आमकां मारून तुमकां दिखाताय म्हणालो पुलीस हो पळय हो पुलीस म्हणटा जेन्ना इतलो बिजी रोड आसता तेन्ना पुलीस हांगा बंदोबस्ताक नासता पुलिसांक बंदोबस्त आपयले पुलीस येता ट्रॅफिक वयता क्लियर करता आमी रातीच क्लियर करता हांगार हॉटेल वाला एक दीस येना हो इश्यू जेन्ना आतां जालो तेन्ना पुलिसाक कंप्लेन केल्ली कंप्लेन पुलिसाक फोन केलो पुलिसाक 100 लागना पुलीस स्टेशनाक फोन केलो पुलीस अजून पावना एक वर जाले ट्रॅफिक जाम जाले आमी ट्रॅफिक सोडून थोडी जा ट्रॅफिक पूण जाम जाले ट्रॅफिक हो सांगता कितें आपूण दिल्ली तुमकां दाखयता म्हणटा हो धमकी दिता दिल्ली पुलीस आपूण म्हणटा तुमकां दाखयता म्हणटा टॅक्सी तुमची खंय चलता ते पळयता सगळ्यांचे नंबर काडला व्हिडिओ काडला सगळ्यांक काडले आनी आमकां दाखयता अशें जर हे गोंयान येवन जे दिल्लीचे पुलीस म्हणून सांगून जर धमकी दिता जाल्यार आमी कितें करपाचें गोंयकारांनी कितें करपाचें कितें करपाचें सांगा पळया लोकांक हांव गोंयकारांक विचारता हे दिल्लीकार जर अशें दादागिरी करता जाल्यार आमी कितें करपाचें आमच्या तोंडान आमी इतले वर्सां इतले करता एक दीस कोणाचे हात उखलूंक ना एक दीस कोणाक गाडी सोंक ना एक दीस गॅस्टांसून कोणाली कंप्लेंट ना आमची आणि हे आमकां हांगा दादागिरी करता तुमी कितें करता आमच्या गांवांत जर येवन आमकां दादागिरी जाल्यार आमी कितें करपाचें हॉटेलाक एक पार्किंग ना कशी परमिशन दिले हांकां हॉटेलांक एका हॉटेलाक परमिशन ना 10 रेस्टॉरंट 15 रेस्टॉरंट चलता हांगार एक रेस्टॉरंटाक पार्किंग ना सगळे रस्त्यार मेन दवरता पार्किंग नाल्यार पुलिसांनी तांकां डायरेक्ट तांकां हाडून चॅलेंज दिवपाचें कित्याक येना पुलिस आतां एक वर जाले फोन करता हांगा रोड ब्लॉक जाले कितें करपाचें आमी आतां जेन्ना तुमी पुलिसाक आपयले जाल्यार पुलीस हांगार येना जाल्यार तुमी पुलीस स्टेशनार वयतले पुलीस स्टेशनार वचून कितें फायदो आमी आतां पुलीस स्टेशन वचून आमी काम करतले काय पुलीस स्टेशन नासतले आमी ते पुलिसांनी कितें तरी एक्शन घेवपाचें नाल्यार गव्हर्मेंटान आतां गव्हर्नरान आतां एक्शन घेवपाचें हेंच्यांनी कितें हेंकां एनओसी नासतना कशी हेंकां हॉटेलां चालू करून दिली आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष है। मुझे बोले क्या इंसिडेंट क्या हुआ यहाँ पे अभी? क्या हुआ कि मैं जो आपने वीडियो दिखाई मेरी गाड़ी है दूसरी इनकी गाड़ी दिखाई इनकी गाड़ी दिखाई ना हर गाड़ी का नंबर दिखाइए इनका नीचे करिए अच्छे से दिखाइए गाड़ी स्वराज्य बाटल्या मातशें हे पयलीं पळय काडटले एक सेकंड ये 2 गाड़ियाँ हैं मैं गाड़ी टर्न कर रहा था ये गाड़ी यहाँ से आती कहती है टर्न मत करो मैंने कहा ठीक है मैं पीछे कर रहा हूँ निकल के इन्होंने मेरे को एब्यूज़ करा है उसकी मेरे पास वीडियो है नंबर 1 थिंग नंबर 2 थिंग निकलते ही इन्होंने मेरे को ये बोला है कि भाई मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा मैंने इनको 10 टाइम्स सॉरी बोल दिया सर सॉरी ख़त्म करते हैं इन्होंने बीच सड़क पे ट्रैफिक रोका है वन लेडी वॉज इन अ कार शी नीड टू गो टू हॉस्पिटल इसके बाद इन्होंने नहीं माना
एंड आफ्टर दैट ये सडन प्लान हुआ है। मैं पुलिस को 1 घंटा पहले कॉल कर चुका हूँ। पुलिस इज ऑन द वे। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को रिलायबल लगेगा पुलिस को वो करेगा सॉर्ट आउट, एज सिंपल एज। आपने ऐसा बोला कि आप दिल्ली पुलिस हो करके मैंने उनको? तो नहीं बोला। हाँ? नहीं, मेरे को ये बोला गया कि आप यहाँ से नहीं जा, आप यहाँ से नहीं जा, आप यहाँ से नहीं जा पाओगे, आप यहाँ से नहीं जा पाओगे, ऐसे नहीं जा पाओगे। अगर टूरिस्ट के साथ ऐसा हो रहा है, कसे जबाबदार आम्ही ड्रायव्हर तरी जातो आणि तो सरपंच सांगतो आपके पास राइट नहीं है मेरी गाड़ी में देखने का। आप पुलिस नहीं हो सर, आप पुलिस नहीं हो, राइट? आप मेरी गाड़ी कैसे देख रहे हो? हाँ, रिपोर्टर है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरी गाड़ी देख रहे हैं अंदर से बिना मेरी परमिशन के। ये रेड में ये टैक्सी ड्राइवर है हमारे, ये मीडिया चॅनल है। ड्रग्स हे संबंधी झालं सकाळच्या हे राहिले ते अंगर पियात आले ड्रग्स पियात आले आम्ही त्यांना काय केलं हमने आपको ये किया कि आप लोग केले और कुछ बोलना है? हम लोग ड्रिंक पीने वाला आदमी नहीं है, समझ में है ना? तो सुबह दुकान से आप कुत्ता मार रहे हैं ना, ऐसा वाला इधर कोई भी टैक्सी ड्राइवर ढूंढेगा तो भी नहीं मिलने वाला आपको। हमारे यहाँ ये दिल्ली पुलिस है क्या? झूठा दिल्ली पुलिस है क्या बोलता है? दिल्ली पुलिस। आप अपनी वीडियो जरा दिखाइए सर, डर क्यों रहे हो? डर क्यों है? धमकी देता है दिल्ली पुलिस धमकी दे रहा है दिल्ली से, कोई सुनिए, दिल्ली पुलिस आ रहे थे। शूटिंग निकलता है गाड़ी देके ड्रग्स पी के गाड़ी चलाता है गोवा में और शूटिंग मेरे पास भैया देखो तुम लोग मेरे पास इनकी वीडियो है मुझे गाली देते हुए, और मैं वो दिखा सकता हूं। ओय आमचं जायचं होतं ओके 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 मीडिया येईल सर मीडिया येईल ओके सगळ्यांनी ओढणार आहे। तो begin तो सब छुट्टा मारने के लिए आया है, कुछ नहीं है 1 घंटे का, सब छुट्टा सुबह से पी रहा है। सकाळच्या नाते सकाळच्या ना पहिला मेडिकल सगळ्या मेडिकल वाले कोई बायला बिला सगळी चेवडा बी आता पळाली ती तुम्ही गेल्याबरोबर काही जोडीमध्ये धावले पाहिजे। ओके ये होता आणि पै दिल्लीची धमकी देता आमका दिल्ली काय धमकी तर आमका काय प्रॉब्लेमच ना नो अरे हे हॉटेलवाल्यांक मेन म्हणजे पार्किंग ना आम्ही कितके फावटी सांगला पुलीस बावडे येऊन वयता पुलिसांक कितके त्रास सांगला ट्रॅफिक पुलीस डेली येऊन वयता आणि हेंच्या हॉटेलकारांक काय बोलले ना दोषी जाते रस्त्यात वयता हॉटेल सांगता कितें रस्ते पे पार्किंग करो हा हांगा सर जशे मेन पार्किंग लगान प्रॉब्लेम जाता हुक्का चलता, ड्रग्स चलता, इलिगल थिंग्स चलता, हाचेर कितें कारवाई आम्ही काय करू शकत ना नो त्यांच्यानी पुलिसांनी एक्शन गव्हर्नमेंटान एक्शन घेवंक जाय नो आता पळय ते टायर्ड सबंद दीस बिचार आसले आनी सांजचे आतां वयताना त्यांची गाडी घातली मदीं म्हाज्या गाडयेन गेस्टां आसली गेस्टां आसतना आमकां काय उलोवंक मेळना देवोंक मेळना हो देवोन येयलो गुरगुरान गाडी हम दिल्ली का पुलिस है तुम कोण है हाँ तुम क्यों हम किधर भी गाड़ी रख सकता है म्हणालो तो हाँ दिल्लीकारांची धमकी जर अशी दिली गोंयकारांक जाल्यार गोंयकार आमी गेले कितें करपाचें गोंयकारांनी हाँ 2 वर्सां आमी भीक मागता हांगर हेचे सगळे भीक मागून आमी लोक जगता हांगर गोंयचे गव्हर्नमेंटान पासून आमकां काय हेल्प केलो ना खंयच्या टॅक्सीकारांक जावं कोणा लोकलांक गव्हर्नमेंटान हेल्प केलो ना आनी आतां मातशे 4 दीस आमचे चलता बारीक जाल्यार हे दिल्लीकार येवन धमकी दिता आमकां म्हणजे आमचे कोण गोंयकार कोणूच ना आतां गोंयकार अशेंच मारपाक त्यांच्या हातीसून